आमकां दिलोलो पिराचीत काळ आमच्या जण एकल्याच्या आमच्या कुटुंबाच्या आनी समाजाच्या आत्मीक बरेपणा खातीर तुजें एक खेरीत देणें देखून आमी तुका दिन वाचताव. भागिवंत आंतोनीक भेटयलेले हे आमचे फिरगोशेंत आमच्या कुटुंबीक आनी क्रिस्ती जिविताची नवसरणी करूंक आनी ते निटायेर घालूंक ह्या पिराचीत काळांत तूं आमकां रिदेमतोरीस संस्थेच्या पाद्री उदेशी एक फिरगोज मिसांव घडूंक हाडूंक आनी तातूंत वांटो घेवंक आमकां आमंत्रण दिताय. बापा, हें फिरगोज मिसांव फळादीक जावंक आनी दिसपट्टी आमी तातूंत वांटो घेवंक आनी तूंय परगटलोल्या तुज्या सोसणीक सोबदा उदेशी आमचें काळीज आनी मन उजवाडान भर आनी मावसाच्या शिसाच्या काळजांक लागलोलो उलोवप आमकांय लाबोय आनी तांणी आपली शेळी मोळाय पयसावून आपलो बाबाड ओकोण करून जिविताचें धोरण बदल्लें. तशें तुज्या उतराच्या बोळान आमी एक नवी दिशा घेवंक आमच्या जिविताची चाल आमी नवसरावंक आनी उर्बेन बोरलोली तुज्या पुताची पाटलावदारां आमी जावंक निर्वी. बापा, सर शेवटी तुवें तुज्या पुताच्या आपोस्तलांचेर पाटयलोलो पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन आनी तुजे दुवेक भोव भागिवंत आंकवार मारयेचे विनवणेन आनी आमच्या फिरगोजीच्या आस्काऱ्याक भागिवंत आंतोनीचे मोजतीन ह्या मिसांवा उदेशी आमचे मोदें एकवटाचे आनी प्रितीचे बांदपास ओकोण करूं. एकामेकाच्या उस्क्यान जियेतेली एकामेकाक बक्षितोली भाव भयणां आमकां कोर आनी हे पोरी तुजें राज ह्या संवसारांत शिपडायतेली तुजी शक्तिवंत साक्षीदारां आमकां कोर. ओच जावन दी ह्या खेरीत मिसांवांचो फोळ हे आमचे फिरगोचेर हे आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. याज्ञिकाक येवकार दिवंक आमी गायन घेवया I5 पेज 180.
बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्यांची नावी आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय असो. मोगाळ बामणीनो पिराचिताच्या काळाच्या 4थ्या सातोड्यांत आमी भितर सरल्यो आनी आमची इगोर्जेन व आमच्या कॉन्फ्राद भावांनी सांतूस पासूस तयार केला तो म्हणल्यार जेजूचेर कांट्यांचो मुकुट घालतात, ताच्या हातान बेटकाठी दितात आनी ताची फोकाणां कोत्तात, मोस्कऱ्यो कोत्तात. हो देखावो आमच्या दोळ्यां मुखार हाडटा. आमी आमच्या जिवितांत दुसऱ्यांच्यो मस्कऱ्यो कोत्ता, किकोंत कोत्ता आनी केन्नाय देवाच्योय मस्कऱ्यो कोत्ता. असलीं पातकां आमकां देवा सोदलीं पयस दवरतात. असलीं पातकां आमची ओळखून घेवन देवा लागीं, एकामेका लागीं, समाजा लागीं, पवित्र सभे लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा मुळिनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मोनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार मरी सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा मुळिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूट करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावोवूं. आमेन. प्रार्थुया. आज बायग्योंत आंतोनीक भेटयलो दीस देखून आमी आमच्यो गरजो घेवन आयल्या, आमची मागणी घेवन आयल्या, आमचे आवंडे घेवन आयल्या. सगळे वेळार देवा मुखार बायग्योंत आंतोनीचे विनवणेन घालुया. एमिसाचे इंतेसांव आमी भेटयता आयडा बोर्जीस. तिचे पासत आमी करीत भाशेन ह्या मिसान मागुया. सर्वेस्परा आमच्या दोयाळ बापा, दणवण करून हो पिराचीत काळ भोगतीपणी आमी सांबाळीत आयल्या. ताच्या आचरणान पास्कांच्या गुटांत फावो त्या मनान वांटो घेवंक आनी तुजे सोडवणीची बरी खबर परगटूंक आमची काळजां मनांत तयार कर. आमच्या स्वाम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेचे एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. एजेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी देवदूतान म्हाका देव मंदिराच्या दारवट्याशी पोतून हाडलो. देव मंदिराचो फुडो उदेती वाटेन आसलो. तर उदेती वाटेन देव मंदिराच्या उमऱ्या पोंदाक थावन उदकाचो व्हाळ भायर सरतालो आनी उदेती वाटेन व्हांवतालो. हें उदक देव मंदिराचे उजवे थावन उजवे कुशीक पडल्यान वेदीचे दोखीन वाटेन व्हांवताले. तेन्ना ताणें म्हाका उत्तरीच्या दारवट्यांतल्यान भायर व्हेलो आनी भायल्यानूच
व्हरून उदक उजवे वाटेन भायर व्हांवतालें थंय उदेती वाटेन आसलेल्या बायल्या दारवंट्या लागीं म्हाका पावयलो. आतां माप घेवपाचें सूत धरून उदेती वाटेन तो गेलो आनी 1000 हात ताणें मेजले. मागीर ताणें म्हाका वालांतल्यान व्हेलो. उदक पांयाचे खुब्यांक पावतालें. दुसरी 1000 हात ताणें मेजले आनी म्हाका नव्यान वालांतल्यान व्हेलो. आतां उदक म्हज्या दोंपरांक पावतालें. आनी 1000 हात ताणें मेजले आनी परतून म्हाका वालांतल्यान व्हेलो. हे पावटी उदक पेंगटाक पावतालें. नव्यान ताणें 1000 हात मेजले. आतां नोद जाल्ली आनी ते नोदींतल्यान म्हज्यान उतरूंक जायना जालें, कित्याक वाल चोडून खोल उदक जाल्लें. उतरूंक जायना तसली नोद. तेन्ना ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुता, तुवें हें देखलाय मूं. मागीर ताणें म्हाका अदीक पयस व्हेलो आनी पोत्तून नदीचे देगेर पावयलो. पोत्तून पावलो तेन्ना नदीचे देगेर दोनूय वाटांनी हांवें खूब झाडां देखलीं. ताणें म्हणलें, हें उदक उदेती वाटेन व्हांवून आराबा आनी दोर्या पर्यान पावता आनी दोर्यान पावतच दोर्याचें उदक गोड कोत्ता. आनी जूंय जूंय ही नोद पावता थंय जिवी रोसना, जिवी उत्तोली आनी जायती मासली आसतोली. कारण हें उदक पावता थंयसर भलायकी हाडटा आनी ही नोद व्हांवता थंयसर सुबाम जिवीत उपजता. नदीच्या दोनूय वाटांनी देगेर सगळ्या जिनसांची फळां दिता तसलीं झाडां जातोलीं. तांची पानां केदीस बावची नात आनी ताची फळां कमी जावची नात. म्हयन्याच्या म्हयन्या तांकां नवीं फळां जातोलीं, कित्याक देव मंदिरांतसून व्हांवतल्या उदकान तीं शिंपल्यान. तांची फळां खावपाक बरीं आसतलीं आनी ताची पानां वखदाक उपकत्तलीं. देवाचें उतोरें. जबाब. दरबाराचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा, जाकोबाचो देव आमचो केल्लो. वतून म्हणुया. दरबाराचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा, जाकोबाचो देव आमचो केल्लो. देव आमचो आसरो, तो आमचें बळ. कोश्टा आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. भुंय कापल्यार कापूंक, दोंगर खोल दर्यान उमटून वचूंक आनी आमी हालचें नांव. जबाब. दरबाराचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा, जाकोबाचो देव आमचो केल्लो. देवाच्या शाराक खुशालकाय हाडटली व्हांवतात उदकान एके नदीची. भोव व्हडल्या सर्वेस्पोराचो पवित्र निवास थंय आसा उबो. देवान जोर ठिकाण केला शारा मदें, तर तें शार हालत कशें. जबाब. दरबाराचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा, जाकोबाचो देव आमचो केल्लो. दरबाराचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा, जाकोबाचो देव आमचो केल्लो. येयात, पळयात, सर्वेस्पोराची कर्तृत्वां ताणें प्रिथमेर केल्लीं ओजापां. जबाब. दरबाराचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा, जाकोबाचो देव आमचो केल्लो. शुभ वर्तमानांक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावया. Laudate o Cristo, Rede eterna gloria, lode a te, o Cristo. Amen. निर्मळ कालीस देवा, रचून घाल म्हज्या ओड्ड्यान आनी तुजे सोडवणेचो पोत्तून म्हाका संतोश दी. Laudate o Cristo, Rede eterna gloria, laudate o Cristo. Amen. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. जिवावां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमिया. जुदेवांची परब आसली आनी जेजू जेरुसल्याक गेलो.
जेरुसल्याक शेळयांचे तळये लागीं एक बांदावळ आसा. एब्रेव भाशेन तिका बेतजाता म्हणटात. तिका 5 तारांगणां आसात. थंय कुड्डीं, तोणटीं, आर्येन दवरलोलीं असलीं खूब पिडेवंतां पडलोलीं आसलीं. तीं सगलीं उदक आलतालें म्हूण रावतालीं. सर्वेस्पराचो दूत केन्ना केन्नाय तळयेंत देंवतालो आनी उदक आलोयतालो. उदक आलतोच जीं कोण पयलीं उदकांत देंवतालीं तीं कसलेय पिडेंतलीं बरीं जातालीं. थंय एक पिडेवंत आसलो. ताचे पिडेक 38 वर्सां जालोलीं. जेजून ताका देखलो आनी थंय जाय तो काळ असले गोतीर आसलो म्हूण जाणो जावन ताका म्हळें, तूं बरो जावंक सोदताय? पिडेवंतान ताका जाप दिली, सायबा, उदक घालता तेन्ना म्हाका तळयेंत घालूंक म्हजो कोण ना आनी हांव वेता म्हणसर दुसरो येवन आपूण पयलो भितर सोदता. जेजून ताका म्हळें, उठ, तुजें अंथरूण उखल आनी चल. त्याच वेळार तो बरो जालो आनी आपलें अंथरूण उखलून चलूंक लागलो. तो दीस सोनवार आसलो. देखून पिडेंतलो सुटलोल्या मनशाक जुदेवानी म्हळें, आज सोनवार, तुज्यान अंथरूण उखलून वचो. ताणें ताका जाप दिली, जाणें म्हाका बरो केला ताणें म्हाका अशें म्हणलां, तुजें अंथरूण उखल आनी चलूंक लाग. ताणें ताचे कडेन विचारलें, तुजें अंथरूण उखल आनी चलूंक लाग अशें तुका कोणें म्हळें? कोणें म्हणलोलें तें तो बरो जाल्लो मनीस नकळो आसलो. कित्याक थंय जी लोकांची लूट जालोली तिचे मदें जेजू नाच जाल्लो. उपरांत तो जेजूक देव मंदिरांत मेळ्ळो आनी जेजून ताका म्हळें, पळय, तूं आतां बरो जालोय आनीक पातो करी नाकाय. ना तर तुका कितेंय आदलेवून पाश्ट जायत. तो मनीस गेलो आनी आपणाक बरो केला तो जेजू म्हूण ताणें जुदेवांक सांगलें. आनी जेजू असल्यो वस्तू सोनवारा दिसा कोत्तालो देखून जुदेव ताचे पाटल्यान लागलोले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बांबडिलो, जिवांव आपल्या शुभ वर्तमानांतल्यान जेजूची दयाळाय, जेजूची करुणाय दाखोड कोत्ता. चडशीं खुणां बायगोन जिवांव मिलाग्री म्हणिना, खुणां म्हणटा. हेर शुभ वर्तमानकार मिलाग्री म्हणटात. जिवांव एकलोच खुणां, कित्याक ही खुणे उदेशी आमी देवाशी लागीं येता. मिलाक आमी पळयता तेन्ना मिलाग्रीन पळयता, मिलाक थंयच थांबता. मिलाग्री ऊन आमी फुडें चलोना, आमी मिलाक उतरना, थंयच थांबता. पूण जेन्ना आमी खुणां म्हूण मानून घेता, ही खुणां आमकां देवा सरशीं पावयता. ही जावन आसा अंतर मिलाग्री मदें आनी खुणे मदें जे जिवांवाच्या मनांत आसा. सगल्यो जेजून केलोल्यो खुणां अशें म्हणटा तो. आनी ही खुणां कोत्ता आसतना बायगोन जिवांव जेजूची करुणाय दाखयता. जेजू दोयाळ मोवाळ काळजाचो. जेजू सोजमोता.
जेजूक चुरचुरे दिसतात, जेजूक हुस्को आहा हें भायर काडटा आपल्या शुभ वर्तमानान. चडशे हे मनीस आपूण बोबाड मारतात, म्हाका बरो कर, ओ आनी कोणूय मनशाक बरो करूंक जेजू फुड्यांत येता. पूण जेजू आपणाचेच वतीन थंय वेता. आनीक जायते जाण असले, एक आनी दोगूच न्हय, गोडे शेंबोऱ्यांनी मनीस असले थंय येतोडी अशीं रावतालेत. कित्याक केन्ना केन्नाय म्हणटा, केन्ना केन्नाय म्हळ्यार देवाचो वेळ येता तेन्ना, आमचो वेळ न्हय. आमच्या वेळांत आमी रावता, पूण देवाचो वेळ येता तो वेगळोच. देवाचो वेळ पेकोवणी हाडपाचो वेळ, देवाचो वेळ बरें हाडपाचो वेळ, देवाचो वेळ काकलूत दिवपाचो वेळ, देवाचो वेळ समजिकाय दितलो वेळ, देवाचो वेळ बोगसणें दितलो वेळ. हो वेळ पावूंक जाय. आनी हो वेळ पावलो की ना, देव आपल्या काळजांतलीं जायतीं भांडारां आमकां दिता. पूण हे पद्दती प्रमाणे जेन्ना दूत देवा कडल्यान देंवतालो, ही तोडी आलोयतालो, तेन्ना लोक गोडे रावतालो, बोगलेकूच जाप करून उडी, पयलीं उडी मारली ती बरी जाताली. आनी ते पासत कुड्डी, मोनी, पांगडी, आर जाल्लीं, सगळे तरेचो लोक. हे म्हळ्यार एक आमच्यान अशें म्हणूं येता, थोडे भासांनी म्हणटात, एक दर्या सागोर पिडेवंतांचो जायतो लोक. दर्या सागोर म्हळ्यार जायतो लोक आसलो. आनीक हो मनीस 38 वर्सां, 2 वर्सां उणें आहात 40 जावपाक, हाका ओर्त आहा. 38 वर्सां तो थंय आसलो. आर जाल्ल्या मनशा कडेन आपशींच आपणाचेच वस्तूंगी हालूंक जायना. आर जाल्ल्या मनशाक कोणें तरी व्हरूंक जाय. स्ट्रोक जाल्ल्या मनशाक केन्नाय तो कुंठीत कुंठीत वेता, पूण आर जाल्या ताच्यांनी आपशींच हालूंक जायना, ताका सदांच दुसऱ्याची गरज. 38 वर्सां एक पिराचीत कशें कोत्ता बाबडो, पूण ताच्या मनांत सदांच आहा, एक दीस तरी म्हाका हो सयग मेवतलो, एक दीस तरी हांव तोळयेशी पावतलो, एक दीस तरी हांव टाट करून उडकी मारतलो. ह्या बोरवोशान तो आसलो. हो बोरवोसो ताचो कोबार जावंक ना. हो बोरवोसो ओदीक ओदीक वर्सां वेतात तितलो ओदीक ओदीक ताजो आनी जिवो जातालो. आनी ह्या बोरवोशान तो रावतालो. एक दीस येतलो ज्या दिसाक म्हजो देव म्हाका बरो कोत्तलो दुताक धाडून. गोडे इल्लो 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 लोकोत 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 तोळयेशी लागीं पावल्लो आसतलो, पूण ताचो वेळ पावूंक ना पिकोवणीचो. आनी त्या पासत जेजू थंय पासार जाता आसतना इतलो लोक आहा, तोंटी, कुड्डी, मोनी, बेरी सगलीं आहात. ह्या एकल्याचेरूच जेजूची नदर वेता. कित्याक हो चड वर्सां जालीं. देव आमचे कोश जाणा, देव आमकां पळयता आनी देव उपाय घेता कितेंय तरी करूंक आमचे पासत. देव जाणा, तो पळयता, ताका हुस्को आहा आनी उपाय घेता. ही जावन आसा देवाची पद्दत. आनीक 38 वर्सां म्हणजे इस्रायल परजा 40 वर्सां ओरोण्यांत रावली. आनी हो 40 आंकडो एक किरीत खुणा. जे भाशेन जुवांव खुणेची खबर उलयता ते भाशेन ही एक खुणा. 40 दीस, हे 40 दीस जेजून उपास केलो ते, पूण 40 वर्सां हे खुणायता. 40 वर्सां लोक ओरोण्यांत वेतालो वेतालो. आनी इतलीं वर्सां कित्याक लागलीं? 40 वर्सां कोणूय पयण कोत्ता? कित्याक जेन्ना इस्रायल लोक वेतालो तेन्ना थंयसरले राजा तांकां बंद कोत्ताले. आमच्या भाटांतल्यान तुज्यान पासार जावंक जायना, दुसरे वाटेन वच. थंय गेलो तो राजा बंदी घालतालो
आमच्या बाटांतल्यान वचूंक जायना फुडें गेली तुय म्हणजे लोक गोवंकूच उरलो सरळ वाट आसतली ते वाटेन तांकां वचूंक मेवलें ना आनी ते पासून 40 वर्सां जालीं तांचे कोश वाडले तांचें दूख वाडलें आनी देखून तो गुणगुणूंक लागलो इतलीं वर्सां आमी भोंवतां बासायल्ल्या देसांत वचूंक सोदता पूण सगल्योच आडकोड्यो ती 40 वर्सां 30 आनी 8 दाखयता देव इतलीं वर्सां जायते फावट कोश्टूय मनशाक दिता आनी मागीर ताची शुद्धी करता ताका हे कोश्टांतलो निवारता पूण ही शुद्धी करूंक इतलीं वर्सां घेता आनी शुद्धी केल्या उपरांत देव आमकां सालामतीक पावयता ह्या मनशाची गोत 32 वर्सां उरलेलीं 40 जावपाक आनी देखून जेजू ताचेर कास नदर घालता आनी कास नदर घालून ताका बरेपणान बदता जें ताचे कडेन एकल्यान करूंक जायनासलें तें देव आपले मदतीन कोत्ता देव जेन्ना पासार जाता आमच्या जिवितांत तो आमकां पळयता तो जाणा आमची गोत ताका आमचो हुस्को आहा आनी कितेंय करूंक उपाय घेता हे 4 पावंडे तो दोत्ता तो पळयता तो जाणा ताका हुस्को आहा आनी उपाय घेता आमकां पिडे शिडेंतली वायटांतली वाटावंक निवारूंक ही देवाची करुणाय ही देवाची दयाळाय ही देवाची काकलूत हे जावन आसात चुरचुरे जेन्ना देव आमकां पळय म्हणटोच कोत्ता आमचे वाटेन आमी म्हणटा देव पळयना देवाक दिश्टी पडना कितलीं वर्सां जालीं हांव मागतां कांय चालोना पूण एक दीस हालतलें उदकूच न्हय तुजी गोत हालतली कित्याक देव तें कोत्ता आनी त्या दिसाक तूं सोवण्या भाशेन उडत वेतलोय सुटकावन भोंवतलोय ती देवान दिल्ली सुटका तुजें पिराचीत जालें तुजी शुद्धी करपाची परिक्षा जाली आनी सगळें जालें म्हणटच देव तुका नव्यान रचता आनी देव तुका आक्को करून धाडटा मोगाळ बामणिनो असल्यो खुणां बायगोन आंतोनीन जायत्यो केल्यो जायत्या मनशांक तो पावलो पूण आंतोन पावलो कसो देवान ताका धाडलो देवान ताका पाठयलो देव पळयता आनी आपल्या भक्तांक धाडटा देवाक आमचो हुस्को आहा देव जाणा आमचे भितरल्यो गोती जाणा आमचे कोश जाणा आमचे आटेवेट हे जाणा आमी नेणा म्हणूंक फावना देव कांयच नेणा म्हणूंक केन्नाच फावना देव जाणा आनी तो कोश्टांतल्यानूच शुद्धी कोता जे भशेन आपल्या पुताची शुद्धी केली ताणें कोश्टांतल्यान पुताक शुद्धी करपाची गरज ना कित्याक तो पापा विणे निश्पापी तो पूण ताणें आमची पातकां आपणाचेर घेतलीं हे पातकांतली तो शुद्धी आमकां कोत्ता ताचे कोश ताका लागून न्हय ताचे कोश आमच्या पातकांक लागून आमची शुद्धी करूंक देव सोदता ताच्या कुश्टांतल्यान ते पासून हो देखावो जो आमच्या दोळ्या मुखार हे आख्खें सातोडें दवरता ती एक गोश्ट आमकां सांगता आमचे कोश्ट आमचें पाप थंय आहा आनी जे भशेन देवान आपल्या पुताक जैतिवंत केलो तेच भशेन तोच देव आमकांय जैतिवंत कोत्तलो ह्या आर जाल्ल्या मनशाक जैतिवंत केल्लो ते भशेन पूण आमचे पातोक आमी ओळखूंक जाय आनी कसली आर आमकां जाल्या कुडीची आर जावंक ना आमकां आमची आर सुयेच्या पातकांची आर सुयेची पातकां जी आमकां दिसता सूय जाल्या कितलीं वर्सां जालीं म्हाका तेंच करीत आयलां वांकडें आनी तें आनी बदलतलें ना केन्नाच बदलचें ना कित्याक सुयेचेर पडलां आनी आमी इंग्लीश भाशेन म्हणटा हॅबिच्युअल सिन्स द हॅबीट हॅज बिकम सो स्ट्रॉंग
that habit becomes our second nature. ताका आमी सुयेंची पातकां म्हणटा. ज्या पातकां वयर आमकां पदवी ना सोडोवपाक, सुयेचें पातक जे इतलें सुयेचेर जालां, म्हाका भितरली ध्यान मन लगुना हे सुयेचेर पडलां. हांव कोत्तां सुयेक लागून कोत्तां. असलीं पातकां आमकां आर हाडटलीं पातकां. सुयेचें पातक, आरयेचें पातक सगळें लागीं आहा. ही तोडी लागीं आहा आनी तोडी अशी हांव बसलां. पयले वाचपान आमकां उदकाची खबर मेवता. देव मंदिराचे उजवे वाटेंतल्यान उदक व्हांवतालें आनी जें उदक पावलें तितल्यान खंय सडवण मेवली. जे रूख आनी झाडां लायिल्लीं ती सगळीं बरीं फळां दिवंक लागलीं. तांचीं पानां वखदाक उपकारतालीं, तांचीं पाळां वखदाक उपकारतालीं. कित्याक देव मंदिराचे उजवे वाटेंतल्यान तें उदक व्हांवतालें. उदकाची कुणां आमकां बावतिस्माची कुणां, शुद्धी करपाची कुणां. आनी तोडी हांव म्हणटा तोडी अशीं बसून आहात म्हळ्यार कितें, आमी इगोर्जेची लागीं आहांव, इगोर्जेच्या कंपावंडांत आसा हांव. पूण सुयेची पातकां आमकां हार कोत्ता देखून इतलीं बोगलेक आसून आमच्यांनी पिकोवणी अनुभवूंक जायना. कित्याक आमकां थंय व्हरतलो कोण ना. देवान थंय व्हरूंक साक्रामेंत दवरल्यात. साक्रामेंत आमकां इगोर्जेची व्हरतात आमची सगळीं पातकां धुवन काडूंक आनी आमकां गोट करूंक. ही तोडी आमी तोडेशी लागीं येता हांव, पूण बोगलेक वचून हांव. कित्याक आमी पातकां आमकां उदीक जाय, देवाची कृपा नाका. असली आमची वागणूक जाता देखून आमी थंयच आर जावन उत्ता. आनी जीं कोण येतात साक्रामेंतांत वांटो घेतात तीं खुशाल जातात, तीं सुटका अनुभवतात आनी सुटका अनुभवून वेतात. आमी सुयेचीं पातकां हाडुया. जायते फावटी सुयेच्या पातकांचेर आमी कुमसार लेगून करिना. सुयेचेर तें आमकां उगडास लेगून ना तें पातक म्हूण असलें जाता. ते पासत मोगाळ बामणीनो, हें सुयेचें पातक जें आमकां आर हाडटा तें घेवन येवया आनी देवाच्या उदकाशी येवया. उदक म्हळ्यार ताची कृपा, ताची मदत, ताचो आलाशिरो तें घेवन आमी बरीं जावंक. देव आपल्या पुताक ह्या आल्तारार धाडटलो. ही जावन आसा तोडी, जे तोडयेंतल्यान कृपा व्हांवता, हे तोडयेंतल्यान जिवीत व्हांवता, हे तोडयेंतल्यान देवाचें बरेंपण येता, हे तोडयेंतल्यान देवाची करुणा येता, देवाची दयाळा येता, देवाचो मोग येता. तोच जेजू आपूण येतलो आमच्या काळजान आनी आमचे कडेन विचारतलो, तूं बरो जावंक सोदताय? तूं पातकाचो मेकळो जावंक सोदताय? आमचो जबाब ओयच म्हणल्यार पुरो. तो आमकां सुटका दितलो. तरेंच देणें ताचेच कडल्यान आमकां सगल्यांक आज मागून घेवया. उबी रावया. मोगाळ बामणीनो, आमचीं इंतेसांवां ह्या वेळार देवा म्हऱ्यान बायग्योंत आंतोनींचे विनोंतीन उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या जिवितांत बापान दाखयल्ल्या मोगाचेर आपली नदर मारूंक, ताचोच मोग अनुभवूंक आनी आपल्या हातांत आसलेले परजेकूय ताच्या मोगाचेर नदर मारूंक शिकोवंक तांकां त्याच बापाची कृपा मागुया. जायतीं भावां भयणां पातकाचे गुलाम जावन बापा सरशिलीं पयस गेल्यांत कुमसाराच्या साक्रामेंता उदेशी बापाची काकलूत अनुभवून परतून बापाचे वेंगेन ती वचूंक तांकां पवित्र आत्म्याची शक्ती मागुया.
आयच्या दिसा ह्या मिसा बलिदानांत भोक्तीन वांटो घेतोल्या आमा समेस्तांक तशेंच आयचे इतेसांव भेटयतले आयद बोर्जीस इका भागिवंत आंतोनीचे विनोनेन शुभम आशिर्वाद फावो जावंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जायतीं आमचीं भाव भयणां अदीक करून आमचे फिरगोजींतलीं पिडेंत आसात, हॉस्पिटलांनी आसात, कुश्ट वतात, जायते तरेचे प्रोश तांकां पडल्यात. ते भायर ह्या दिसांनी आमी जाणट्यांक कुमिन्यांव दिवंक गेल्या, पिडेस्तांची माकळी दिल्या आनी तांकां आमी कुमसार केला. तांकां सगल्यांक हे वेळार भाग्यवंत आंतोनीचे मजतीन देवा मुखार घालून तांकां बरी भलायकी दी म्हूण मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. भोव मोगाळ बापा, तुजे मुखार मांडलोली आमची ते संवाद स्विकार कर आनी आमकां सगल्यांक एक लांब रुंद काळीज दी तुजी काकलूत अनुभवूंक आनी तुजो मोग आमच्या जिवितांत भितर काडून पातका मेकळी जावंक हे आमचे कडेन मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. दाना तयारेच्या वेळार आमी गायन घेवया. C16 पेज 35. भयणीनो आनी बाबानोय आमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सुबेच्या दावाक सुरेस्पोर मानून घेवं. बापा, तुज्या हातांतली घेतलोली देणी हो गोवांचो उंडो आनी दाकांचो सोरो आमी तुका पोत्तून भेटयता. हो तांचो फोळ आमकां सदांच पूण भोव करून ह्या पिराचीत काळार मेळूंसो कर म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वाडटा. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणांच्या देवा, सोर काळ्यांनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं
आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नवी करूंक आमची मनां, शुद्ध करूंक आमची काळजां, फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या ओ नवो काळ सोडवणीचो. आमच्यो वोंडावण्यो दोमावून तुजी चाकरी करूंक निर्लोभी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बोडान. सोरतोल्या वस्तूंक फाव तें मोल दिवन संवसारांत सोरोना तसल्या वस्तूंचेर आमची काळजां दवरूंक बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून सगळ्यां दुतां भोगतां सांगाती निरोवन तरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवीत, तूं सगळ्या पवितपणांची जोर तुज्या पवित आत्म्यांक धाडून ही देणी पवीत कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या दोन दुतांक दिवून मुळे. ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या दोन दुतांक दिवून मुळे. तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोराराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मिरच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें. म्हज्या उगडासा करात. बाबाळताचो गुड पोरगो तुया, बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी ओ जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक
पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, फिलीप आमच्या बिस्पाक आनी सगल्या मोठवाशी तशेंच याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. आमा समेस्तांची आयच्या दिसा एवेदी भोंवतणी जमा जालोल्यांची दया कर म्हूण मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिचो निर्मूळ पोती बायगेवन झुजे बायगेवन धर्म बायगेवन तांतून आमच्या आस्कऱ्या बायगेवन झुजेबाज आमच्या धर्म प्रांताच्या आस्कऱ्यान सूर आनी तुका मानवल्यान हे सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. पुनर्जिवंतपणाचो बरवो सोदरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणींची काकलूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागती नोंदरलेल्या समेस्तांक तुजें पुरजोलीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोर वंदोवन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन आत जोडून आमी सगळीं बराबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बुगोस आनी आमकां थालमेन पडोवंक दिवं नाका वायटांतली आमकां निव. सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवंशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. स्वाम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमृतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. स्वाम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. माई मोगान एकामेकाक शांतीची खुणां दिया. देवाची शेली संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ओ आसा जेजू देवाचो मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. हे मेंढऱ्याच्या जेवणांत भाग घेवंक आमंत्रण दिलोली आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. The Holy Communion is reserved to those who are baptized in the Catholic Church and those who remain in communion with the Catholic Church through the reception of other sacraments. If there is anyone who is non-baptized, non-Christian or who does not belong to any faith at all, please do not join in the line to receive the body of Christ. जेजूक आमच्या काळजांत जेवंक वेतना आमी गायन घेवया D38 पेज 68. Soumia Jésus,
तुझी आमकां वाटाय मुच्या स्वयंपाकांत तो जाणून चांगला रूपान दिसती पडलो आमची पातकां काडूडयता शांती तुझी आमकां वाटाय सोमिया जेसू आमच्या काळजांत रावून ये सोमिया जेसू आमच्या काळजांत रावून ये. उबी रावया प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा ह्या सुर्गींच्या गुटां उदेशी आमची काळजां दोयेन तूं नितोड आनी शुद्ध कोर आनी आमच्या ओतम्यांक तशेंच कुडीक आतां आनी ह्या फुडल्या जिवितांत गोठाय भरपूर मेळून दी आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. गेल्ल्या मंगळारा दीस दोरमदान जाला 40,04,940 रुपये तुमच्या उदारपणा पासत आमी तुमकां दिन वाचता. आमचे फिरगोजेन जे तुमी बोर्ड पळयतात ते भाशेन सगल्याक आमी फिरगोजेन घातल्यात. हे मिसांव आहा 26 मार्चाची सुरू जाता ते पयले एप्रिलाची सोंपता. ह्या दिसांनी आमचे रेदेमतोरीस पाद्री आयिल्ले आसात आनी ते सकाळीं सांजेचे आमच्या फिरगोजकारांक भेट दिवंक वेतात आनी तांकां आमंत्रण करतात ह्या मिसांवांत वांटो. हे मिसांव सगल्यांक उक्ते तुमकां तरी दिसता हे मिसांवांत वांटो घेवंक तुमच्यान येवं येता. सांजे 6 ते 8 पासून मिसाची भेट आसतली. पुरुम संस्काराक नमस्कार आसतलो आनी मागीर देवाच्या उतराची परगोटणी आनी मागीर तातूंत मागीर केन्ना उमक्या जाणांक मागणें गोव बायलांक मागणें तरणाट्यांक मागणें दुयेंतींक मागणें अशें आसतलें आनी मागीर केन्ना पिकोवण्योय बी जातल्यो तातूंत. देवा मुखार आमी मागणें करता तेन्ना देव आमकां पिकोयता जे भशेन आज आमच्या शिवर्तमान आमी नियाळ केला. तर ही तयारी आमी करुया. जाय तो काळ जालो कोरें सुरू जावच्या आदींच आमी उपास आनी मागणें केलां. हे मिसांव बरें जावं. तुमकां आमच्या मागण्यांनी आमी घातल्यान कोण येतलीं तांकां देवान आपली काकलुतीचो हात लावचो आनी पिकोळी दिवची म्हण हाचो सयेक घेवन तुमी ह्या मिसांवांत वांटो घेवचो. सुरवेश्वर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून ह्या जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुपकार. आमचो कुमसार करूंक बसता तो कन्फेसर येवंक ना मातसो इलो बरो ना पूण कुमसारा जाय जाल्यार आमी साकिस्तीन आमी आसतल्यो. बागयोंत आंतोनीची विणोवणी मागूंक मागणें. बागयोंत आंतोन तुज्या नांवान आनी तुजे विणोवणेन देवान केलोलीं वीजमितां आयकून व्हडा बरवंशान हांवूय तुजे फुड्यांत येता आनी तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण काल ते पुडी मागता. नोमान तुका बागयोंत आंतून निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानाच्या धर्मदुता. कोर म्हजें जिवीत नितोड निर्मळ. बोर म्हजें मन जाणवायेन. पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय. ए देवाच्या इश्टा हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजें उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोंती बरीत काळीज तुका उक्तें कोत्ता आनी तुजे विंगेंत आयलोलो तोच बाळोक जेजू तुजे विणोवणेन म्हाका बोगसणें दितलो
आनी गरोज त्या कुडी ओतमेच्या देण्यांनी बोत्तलो म्हूण आस बाळगितां आनी बोर वंशान रावता. भाग्यो तातून दुख इश्तांच्या बुजवंडारा तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे म्हजे हुस्के आनी कोती म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पडे. तुजे विंगेंत आसतल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उगट्यो कर आनी मेळोवन घे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलो म्हाका निवार. हे वेळार तुका जाय तें माग तूं कितें तुज्या काळजांत घेवन आयलाय हें सगलें हे वेळार पैगोंत आंतोनीचे मुखार घाल. ओरचोरेंच्या बागयो तांतून तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणूनय पूण तांकां सदांच पावोवंक तूं राजी आसाय. तर तुजे पदवेदार मजतीन एक खालतिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवळाय, तोंडाय आनी शांतताय, ल्हानविकाय आनी सुस्निकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोतीन जेजू सारकेले बरे गवळी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेल्या इंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलूंक तांचे खातीर तूं थांबनासतना विनंती कर. आमेन. शेवटाक आमी गायन घेवया U25 पेज 243.